बॉडीज आनी स्थानिकांक जर कॉन्फिडन्सान घेवन जर करिना जाल्यार लोकसभाक आनी आमचे कडेन येवचें न्हू, आमी तांकां सपोर्ट करता. आनी हांव जे उलयतां ते पळोवं हांव म्हज्या डिसिजनाचेर आनी हे आंदोलनाक मिडियाच्या समोर सरळ सांगता हांव, जर तुमी कितें सांगतालो उलयता पण म्हाका मातशें आतां 15-20 मिनटां कन्फ्युजन खूब जाल्लें आहा. प्रेशरूय चड वाडता म्हजें. आतां झोनींग प्लॅन खरेंच बरें दिसलें की कोण तरी फुडें सरल्यात पेडणेकार आनी पेडणे वाडोवपा खातीर. खुबश्या तकलेन खुबश्या लोकांच्या तकलेन अशें आहा की सरकारान आसून आमदार एक सरकारान आसून असो ऑपोजीट कित्याक येयलो, म्हणजे ऑपोजीट म्हणजे जे विरोध करता काही प्रश्न हेका लागून तेंचे वाटेन रावन सरकाराक विरोध कित्याक करता ह्यो प्रश्न खूब जाणांच्या तकलेन येयला. पूण इतलेंच सांगूंक सोदता की हांवूय एक पेडणेकार आनी हांव धारगळचो आनी पेडणे जितकें तुमकां प्रिय आहा तितकेंच म्हाकाय प्रिय आहा. कित्याक आमकांय खबर आहा, खूब जाणांनी उलयलें, खूब जाणांनी सांगलें की फुडलें जनरेशन आमकां सांबाळपाची गरज आहा, फुडले पिळगे जे येतले तेंचें फ्युचर आमकां सांबाळपाची गरज आहा. आनी आयज म्हाका दिसता ह्यो रायट टायम भायर सरपाचें. हे डिसिजन म्हाका खबर ना फाल्यां कितें जातलें, म्हणजे म्हाजें कितें जातलें, फाल्यां कितें जातलें. एवरी टायम सगळ्यांक खबर आहा कितें हांवें जेन्ना टार्गेट केलें नाजाल्यार पॉयंट आवट केलें सरकारा विरोधान तेन्ना इमिजिएटली म्हाजेर कितें ना कितें येता. सो फाल्यां कितें जायत सांगून नजो, पूण म्हाका फरक पडना. जेन्ना पेडणेकार भायर सरले, काल अचानकशे सगळे ऑफिसांनी येयले, सगळ्यांनी आपले ग्रिवियन्सीस जे आहात ते सांगले, एक्सप्लेनूय केले. काही लोकांनी सांगलं आपल्या तोंडांतल्यान रोडी गेले म्हणून. काय फरक पडलो म्हणजे मे बी सरकाराक काय फरक पडना आसा, पूण आमकां पेडणेकारांक पडटा. आनी जेन्ना तेंचेर सांगलें हांवें रातभर काल न्हिदोंक ना, चिंतून म्हणजे फायंड आवटूय करतालो कितें खंयच्यान कितें मेळटा काय. खरें म्हटल्यार रिजनल प्लॅन म्हाकाच मेळोंक ना, आमदार आसून सरकारान आसून रिजनल म्हाकाच मेळोंक ना. आनी दिपकान म्हटलें की पेडणेचोय आमदार हांगा आसूंक जाय. म्हाका दिसता पेडणेच्या आमदाराक रिजनल प्लॅन खबर ना, झोनींग प्लॅन तेकाय खबर ना. सो पेडणेचो जो झोनींग प्लॅन आहा तो म्हाका दिसता आमकां कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आसली कोणाक, स्पेशली पंचायतीक. कित्याक हांव ऑब्जेक्शनाचेर काय उलयना, कित्याक लास्टाक सरकार करता तो डिसिजन आनी पंचायत बॉडी आनी कोण आमी फक्त सजेशनां दिवंक शकतात. आमी पॉयंट आवट आनी आमी सांगूंक शकना हेंच कर म्हणून, आमी सजेशन्स. आनी म्हाका दिसता आमचो हक्क आहा एज अ पेडणेकार आनी लोकल बॉडीज आसल्या कारणान की आमी ते सजेशन्स आमचे कडल्यान घेवंक जाय आसले. म्हाजें इतलेंच म्हणणें आहा कितें जर समज कोणी एका गांवांत कोणी जोडटा आनी तेणी जर घर बांदता, आपलो एक कुडको आहा, प्लॉट आहा, तो एक घर बांदलें, तो मेबी सेटलमेंटान नसतलो. आयज रायट टायम आसलो तो सेटलमेंटान घालून तेका न्याय दिवपाक, बारीक सामान्य मनशाक न्याय दिवपाक. आनी म्हाजो इंटेन्शन इतलेंच आसलें की हांगा तुमकां फूल सपोर्ट करपाक, कित्याक सजेशन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऑब्जेक्शन्स आमी कितले हाडूं शकता, पूण सजेशन म्हणजे बारीक सामान्य लोकांचे सजेशन्स कोण आयकतलो, कोण गरीब स्थानीक जे गांवांत आहा तेंच्यांनी नवीन घरां बांदल्यात तेंचे सेटलमेंट झोनाक पडोवंक जाय. आनी ही जबाबदारी आसतली सगळ्या पंचायतीची आनी म्युन्सिपालिटीची. जाल्यारूच आमी बारीक सामान्य खंय तरी, कित्याक फाल्यां सगळें कितें जातलें, आयज तेणी बांदला मेबी ऑर्चर्ड प्रॉपर्टीज बांदला, फाल्यां कोण तरी तेचेर कंप्लेंट करता. कित्याक पर्सनल ट्रायबल बी गांवांनी आसता, कंप्लेंट करता. तो म्हणटा कंप्लेंट करता डेप्युटी कलेक्टर नाजाल्यार मामलेदार म्हणटा तूं इलिगल बांदला. आतां लिगलायज करपाक ह्यो रायट जाय, रायट टायम. दुसरी गोश्ट लास्ट गेले 8 म्हयने हांव झगाटा इन सेन्स म्हाजो पर्सनल कन्सल्टंट आसलो. वायट कित्याक दिसता तें आमकां. आयज खूब जाणांनी म्हटलां 45 मिटर्स रोड काडला, खंय काडला, हें काडला, बरें आहा. जेन्ना हांव मांद्रेच्या ऑफिसांतल्यान जेन्ना घरा वयता कुयांतल्यान, एसेंब्ली सुद्दां रेस केल्लो, तेन्ना नॅरो रोड सारके आनी घरां सारकी तेको रस्त्याक तेको. आनी जेन्ना तूं भायर सरता तेन्ना रस्त्याचेर भायर सरचें पडटा. आनी भुरगीं आसतात, खेळटात थंयसर. आनी पयलीं ट्रॅफीक कितें कमी आसलो, आतां मोपा येयल्या कारणान जेन्ना हांव क्रॉस जाता, हांव वयता तेन्ना कितलेशे टॅक्सी क्रॉस जाता. आयज चार्टर्ड फ्लायट जेन्ना मोपा स्टार्ट जातले तेन्ना कितें जातलें पळयात तुमी परिस्थिती. हें हांवें कंटिन्युअसली आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगलें, एसेंब्लीनी काडलें. आनी तेका लागून गेली 8 म्हयने हांव काम करता. म्हाजो पर्सनल कन्सल्टंट म्हाज्या पॉकेटांतल्या पयशांतून कन्सल्टंट अपॉयंट केला. फक्त लिंक रोड जो हेचो आहा आमचो पूर्णांतल्यान इलेक्ट्रॉनीक सिटी, आनी इलेक्ट्रॉनीक सिटीच्यान आयडीसी आनी इलेक्ट्रॉनीक सिटीन 1/2 किलोमिटराचो गव्हर्मेंट लँड आहा, तेतूंतल्यान काडचो. आनी सगळें प्लॅन सगळें करता आसतना खंयच्या तरी भरत्यांतल्यान लोकांच्या प्लॉटांतल्यान रोड 45 मिटर्स वयता.
आमचें इंटेंशन कितें जाल्लें की मोपाच्यान कोण ट्युरिस्ट येतात तांकां डायरेक्ट एक्सेस मेळप. इंडस्ट्री IDC जे आयडल पडल्या ती खंय तरी डिवेलॉप जावपाक ट्रॉलीज टँक ट्रक्स बीन येतात ते आयज एक तर पेडणे म्युन्सिपाल्टींतल्यान येवचे पडटात नाल्यार कुयांतल्यान येवचे पडटात. तेका लागून IDC चलना. कितलेशे फॅक्टरी बंद पडल्यात. आयज तो बायपास जालो जाल्यार सगळें डेव्हलप जातलें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें. हे इंटेंशनान आमी दीस रात वावरतात जे रोड कशे वचपाचे, बायपास कशे. अचानक रिजनल प्लॅन आवट जाता आनी रस्ते खंयच्या खंय. म्हणजे आमचे इंडस्ट्रीज जाता खंय दिसता. जेन्ना गव्हर्मेंट लँड आहा, गव्हर्मेंट एक्विजिशन जाला आनी गव्हर्मेंट लँड आहा तितूंतल्यान रस्ते वचना. आमचे प्रायवेट प्रॉपर्टी आमच्या स्थानिकांच्या प्लॉटांतल्यान रस्ते कित्याक जाय आनी कोणाक इंट्रस्ट आहा, कित्याक इंट्रस्ट येतलो. म्हणजे पेडणेकरांचो पयलीं इंट्रस्ट सोडून जर आमी जर भायले इन्व्हेस्टर्स व्हडले व्हडले आहात नांव फाटल्यान घेतले तेंचे तेंचो इंट्रस्ट जर पळोवंक गेलो सरकार जाल्यार आमी मागीर कित्याक जाय हांगासर. मागीर आमचे कडेन तुमी कांयच मागो नाका. आयज आनीकूय सांगता मिडिया आहा, मिडियाच्या समोर सरळ सांगता हांव, जर ह्या रिजनल प्लॅन जर लोकल बॉडीज आनी स्थानिकांक जर कॉन्फिडन्सान घेवन जर करिना जाल्यार लोकसभाक आनी आमचे कडेन येवचे न्हू, आमी तांकां सपोर्ट करता. आनी हांव जे उलयतां ते पळोवं हांव म्हज्या डिसिजनाचेर आनी हे आंदोलनाक 100% हांव रस्त्यार देंवतलो. आनी जे जे काल तुमी सांगल्यात 5 तारखे मेरेन जर प्लॅन येयना, म्हाका दिसता तुमी रॉंग प्लॅन येतलो आनी तुमी हे करतले. आनी आतां तुमकां सांगता इन शॉर्ट कितें कितें जालां तें प्लॅन येयसर रावो नाका. जर आयकना हे करून दी तांकां, परत करून दी, होल्डार दवरून दी आनी मागीर परत अभ्यासात रावनी आनी परत स्टार्ट करून दी लोकल लेवलीचेर. आमी ना म्हणना सरकारान करूंक जाय, चल इतली वर्सां जावं म्हणून पेडणे करूंक जाय डेव्हलप. मोपा येयले डेव्हलपमेंट जावं, पूण इतले एक्स्ट्रिमाचेर खंय तरी लोकल बॉडी स्थानिकांक कॉन्फिडन्सान घेवन करपाक जाय. आनी जो पर्यंत हे करता म्हाका दिसता आमकां हे चालू दवरचें पडटलें आनी हांव तुमच्या वांगडा अवश्य एवरी टायम उबो रावतलो. थँक्यू. लेटर आयल्याच्या नंतर आमची जी फोर्टनायट मिटींग जाली गव्हर्मेंट कॉरस्पॉन्डन्स आसल्या कारणान ऑलरेडी म्हणटा तशें मांद्रे ग्रामपंचायतीन रिझोल्युशन पास केल्लेलें आसा की इमिजिएटली व्हेरी नेक्स्ट डे ऑन 3rd of October वी आर गोइंग टू सबमीट टू डेप्युटी टावन प्लॅनर एंड CC टू चीफ टावन प्लॅनर म्हणटात. तशें की आमकां स्पेशली मांद्रे विलेजीच्या लोकांक लोक सगळे ग्रामस्थ सगळे रिप्रेझेंटेटिव्ज आमचे इलेक्टेड पंच हांच्या बरोबर संयुक्त बैठक आमच्या गांवांत जावपाक जाय आनी ताचें रिप्रेझेंटेशन आमी MLA दितले आनी ताच्या नंतरच फुडले सोपस्कार कितें आसा ते त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटान करपाचें. सो हे रिप्रेझेंटेशन मांद्रे ग्रामपंचायत ऑन 3rd of October कन्सर्न डिपार्टमेंटान सबमीट करतले वचून. हें हांव गांवाच्या वतीन सांगपाक तुमकां अश्योर्ड करता. आनी ह्या व्यासपीठाच्या माध्यमांतल्यान म्हाका फक्त इतलीच रिक्वेस्ट करपाची आसा की बरें इनिशिएटीव घेतला पेडणे नागरीक समितीन. आय कॉंग्रेच्युलेट ऑन बिहाफ ऑफ विलेज पंचायत मांद्रे आनी ह्या प्लॅटफॉर्माच्या वयल्यान हांव MLAकूय रिक्वेस्ट करता की आयज आमचे MLA मांद्रेचे MLA सरकारान आसात. सरकारान आसून ते आयज डेरिंग दाखोवन आयज जनरल पब्लिका बरोबर आयले. जर सरकारान तुमचें म्हणणें जर आयकोंक ना, लोकां बरोबर रावपाची जर सरकारान जर इच्छा प्रगट करूंक ना, कन्सर्न मंत्र्यान जर तुमकां विश्वासान घेवंक ना जाल्यार त्या सरकारान रावपाची कांयच गरज ना. सरकाराच्या भायर येवपाचे लोक तुमच्या बरोबर रावतले. पेडणे वाचोवपा खातीर तुमी आमच्या बरोबर रावपाक जाय. आमी सगळे ग्रामस्थ तुमच्या बरोबर रावतले आनी बिंग द सरपंच ऑफ विलेज पंचायत मांद्रे हांव तुमच्या बरोबर आसतलो. ताच्याय पलीकडे वचून जी आतां आंदोलनां जातात, हांव एका आंदोलनांतल्यानच फुडें येयल्लो मनीस. आयज जरी इलेक्ट जावन सरपंच जालो तरी सुद्दां आंदोलन करपी लोकांक कितें परिश्रम घेवचे पडटा, कितें टिका सहन करपाची पडटा, कितें केसीस आंगार घेवचे पडटा, हे सगळें आमी जवळच्यान पळयल्लें आसा. सो ताका लागून खंयचेच आमी आंदोलन करता आसतना ताका एक म्हणटात तशी सिस्टमॅटीक वे दिवप गरजेचें आसता आनी तें आंदोलन तडीक व्हरप गरजेचें आसा. एअरपोर्टा खातीर आमच्या भावांनी हांगासर आंदोलनां केली, विविध प्रकारची आंदोलनां हांगासर जाल्लेली आसा. पण आयज खऱ्या अर्थान फोरमान सगळ्या पेडणेकारांक इन्वायट करून एक चालना दिल्लेली आसा. हें माध्यम घेवन आयज खऱ्या अर्थान ती सगळीं जी आंदोलनां आसा ती कंपायल्ड करून आयज सरकार दरबारी दाद मागपाची गरज आसा. कित्याक पेडणेकारांची हें काय करूंक जाय ह्या संदर्भातलो विचार विनिमय जावन एक स्ट्रॅटेजी ठरतली, एक एक्शन प्लान ठरतलो आनी हयसून आमी फाल्यांच्यान त्या कार्याक सुरवात करतलो अशी एकंदर आयच्या बैठकीची रचना आसा. आनी ह्या संदर्भात
मार्गदर्शन आणि मागीर कृती महत्वाची आसा. विषय मांडून वचप ना तर कृती करूंक जाय. फाल्यां काय कृती करप ह्याच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीत, मान्यवरांच्या उपस्थितीत हो कार्यक्रम ठरतलो. आता नेमक्या प्लॅनिंग काय, झोनिंग काय हे पहिले आम्ही थोडंसं जाणून घेऊया. आणि हे केव्हा झाला. विशेषतः आमच्या पेडणे तालुक्यातल्या ग्रासरूट लेवलच्या लोकांचा आम्ही जर विचार केलो किंवा आम्ही मुख्यतः मेजॉरिटी लोकांचा जर विचार केलो जाल्यार झोनिंग आणि प्लॅनिंग याच्या बाबतीत आम्ही अनभिज्ञ असो. मग क्लियर करूया, स्पष्ट बोलूया थोडंसं. म्हणजे आम्ही सर्वसामान्य लोकांचो विचार करतना आता आमकां मुख्यतः झोन चेंज करप किंवा आणखी काय करप हे केव्हा येता. आतापर्यंत आम्ही एखादा घर जर बांदचा झाला किंवा आमची मठी वाडोवपाचो विचार जर केलो जाल्यार माझी जमीन आसा, मी त्याची राखतय, माझ्या ताब्यान ती जमीन आसा, निदान 1/14च्या उतार्यार माझं नाव आसा किंवा भाटकारा बरोबर माझे बरे संबंध आसात, सो म्हाका NOC मेळ्ळी का मी घर बांदतलय असो सगळ्यांचो विचार आसता. आणि अशा वेळाचेर जेव्हा एखाद्या वेळाचेर पंचायतीन एक कंप्लेंट जाता. आता कंप्लेंट करता आसतना कोण तरी दुस्मानकायेन किंवा एक वाईटपण असल्या कारणानच कंप्लेंट देतात. त्या कंप्लेंटीच्या वेळाचेर जेव्हा पंचायत नोटीस धाडटा, आमकां सगळ्यांक हो अनुभव आसतलो. मी जरा सविस्तर बोलतले आता कारण झोनिंग पयलीं कळप गरजेचं आसा. तर कंप्लेंट धाडल्या बरोबर, नोटीस धाडल्या बरोबर सगळ्यांच्या मनात प्रश्न येता, हेतून पंचायतीचा काय वयता किंवा पंचायतीक काय पडला. माझी जमीन मी कसं येतं, मी त्याचेर राखण पोजेशन माझ्याकडे आसा, मी घर बांधतोय, हेतून पंचायतीचा काय आसा काम आणि पंचायत कितें येता. अशा प्रकारचे प्रश्न सगळ्या उपस्थित जातात आणि त्या प्रश्नाची उत्तर आणि आमकां अजाप दिसता की ज्या प्लॅनिंगान 45 मिटर्साचे रोड टाकून हे कोणाचे हित जपतात ते आमकां कांयच खबर ना. वळप्या मार्गे तुयेंच्यान रोड 45 मिटर्स काडलेलो आसा आणि तो सगळी घरां उडोवन फुडें वयता. तो खंय कोणाक वयता आनी कितें करता ते कोणाकच खबर ना आणि तेतून कोणाचे हित सांबाळटात ते. हे अशें जेन्ना जाता तेन्ना आमी DCP एप्रोच जावन तांकां विचारून थंय स्वता ऑब्जेक्शनाय फायल केल्ली आसात. कारण काय सगळे अवेरनेस जाता म्हटल्यार टायम वयता, पण तेच्या पयलीं आमी तेंचे डेप्युटी टावन प्लॅनरा कडेन डिस्कशन करून जे आमकां जे नॉलेज आसा त्या प्रमाणे तेचेर म्हाज्या कडल्यान आमच्या थ्रू एडवोकेट तेचे ऑब्जेक्शनूय आमी घातलेलें आसा. आणि हे केवळ फक्त आमचे पेडण्या किंवा हॉस्पिटल एरिया पुरते जाल्ले आसा. पण हो जो बारीक जर पळयलो जायत जाल्यार हो प्लॅनिंग करतना कोणाकच विश्वासान ना घेता जाल्लो हे एक प्लान आसा. आणि प्रत्येक जाणां आता जितले हांगासर उपस्थित आसा तेंच्यांनी ह्या अवेरनेस प्रोग्रामान रावून आपापल्या गांवाचो, आपापल्या वाड्याचो जो तेंच्यांनी प्लॅनिंगान तेचे हाडला ते पळोवन तेचो पुरेपूर विचार करून खंय ऑब्जेक्शन करूंक जाय तेचें ऑब्जेक्शन घालूंक जाय. आणि हो जितको बेगीन जाता तितको जो प्लान आता तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट केला तो स्क्रॅप जावपाक जाय. आणि आमच्या प्रत्येक पंचायतीक प्रत्येक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह कॉन्फिडन्सान घेवन जर तांकां पेडण्यान खरोखरच जर ते हिताचे करपाचे आसा जाल्यार तांकां विश्वासान घेवन हो प्लान परत तयार करपाची गरज आसा. आणि ताका लागून आतां आमी जितले जमल्यात तेंच्यांनी ह्या फुडें वचोन ते तशेंच जातले, आमचे सारकेच जातले हे फुडें व्हरात. डेप्युटी टावन प्लॅनरच न्हू तर DCP मिनिस्टराच्या मेरेन वचोन आतां आमचे बरोबर आमदार आसात, हे सगळ्यांनी जमून तो प्लान आमचो स्क्रॅप जावन आमकां लोकांक जावो तो प्लान हांगा हाडपाची गरज आसा. आणि